नमस्कार गोमंतक टीव्ही शे तुमच्या सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकर गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। वेवसायीकरणाचो कार्निवालाचेर जालो ना कसलोच परिणाम, देशी विदेशी पर्यटकांक कडल्यान मेळ्ळो बरो प्रतिसाद, मडगांवकारांनी उक्तायलें मत। नेमान जाता सोनसोड्यावेल्या कोयराचेर प्रक्रिया, सांगता नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार। रावणफोंड जंक्शनाचो आकार करात कमी, थळाव्या लोकांची मागणी। आमदार एल्टन डिकॉस्टान घालो वॉटर हार्वेस्टाचो बुनियादी फातर, उदकास्रोत खात्याच्या सहकार्यान चालीक लायलो प्रकल्प। म्हापशे सेंट झेवियर कॉलेजी कडेन हुमतली ड्रिलिंग मशीन, अपघाताक लागून येरादारी पडिल्ली आडखू। आनी वास्को पुलिशेन केली अपघाती जाग्यांची पळोवणी, अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर करतले उपाय येवजण। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत व्हडा दबाज्यान कार्निवाल मनोवपाची परंपरा साबार वर्सां सावन चलत आयल्या, तेन्ना सरकारा वतीन आयोजीत जावपी वेवसायीक कार्निवालाक गोंयकार, देशी आनी विदेशी पर्यटकांक कडल्यान मेळपी प्रतिसाद हो कौतुकास्पद आसा। तशेंच ह्या वर्सा पारंपारीक खेळ तियात्रांचे प्रयोग हायस्कुलांनी सादर करून सरकारान विद्यार्थ्यांकूय प्रोत्साहीत केला, अशें म्हणीत एंथनी बार्बोजान सरकाराची तोखणाय केल्या। तर दुसरे वटेन चिकेटी नावेली वाठारांतल्या थळाव्यांनी कार्निवाला निमतान आयोजीत केल्ल्या खेळ तियात्राचो आस्वाद घेवपाक देशी विदेशी पर्यटकांचो सहभाग पळोवन खूब उमेद जाली, अशें म्हणीत दिनेश काकोडकरान खोस उक्तायली। हे पावटी म्हाका दिसता कार्निवालाची हिस्ट्री जाल्या गोंयांत। हे पावटी गोंयांत पणजे कार्निवाल तर सांगनाका सारके उपट पडून लोक आशिल्लो आनी इंडियेचो सगली कडेचो इंडियेचो इवन फॉरेनर्स ट्युरिस्ट आशिल्ले। आनी हे पाटी आमच्या सरकारान टुरिजम डिपार्टमेंटान अंडर रोवन कावंटी आमचो मिनिस्टर आसा तेज्या अंडर हे पावटी एक बरे तरेन पणजे फ्लोट जालो। हेलिकॉप्टरांतल्यान फुलां उडयलीं, हांव आशिल्लो थंय। मागीर आमचे मांदोवींतल्यान बोटियो ताजय परेड जाली आनी फ्लोट तर भरपूर आनी लोकांचो उत्साह असो आशिल्लो, लोक सारको एन्जॉय जातालो, नाचतालो बिटाचेर। हे भाशेन कार्निवाल केन्ना पळोवपाक मेळना। तेच परी आमगे मडगांव कार्निवाल जाला, इतको बरो कार्निवाल आनी लोकांनी एप्रिशिएट केला। मडगांवूय हे पावटी जायतो लोक इंडियन ट्युरिस्ट आशिल्ले, फॉरेन ट्युरिस्ट आशिल्ले आनी ते म्युजिकाचेर लोक नाचतालो रस्त्यांचेर। सो ही आमकां हेज्या पयलीं पळोवपाक मेवताली, बट हे पावटीन चड फ्लोट आनी चड बरो करून कार्निवाल ऑर्गनायज केला आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान। हांव तेका लागून आमच्या CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे टुरिजम मिनिस्टर रोवन कावंटी आनी आख्खे टुरिजम डिपार्टमेंटाक आनी हेर सगळे डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंटान बरें काम केलां। वेवस्थीतपणी रोड सारके ट्रॅफिक कंजेस्टेड नासतना ट्रॅफिक डायवर्शन बरें जाल्लें आनी एक बऱ्यांतलो बरो कार्निवाल जाला। तेका लागून हांव हॅप्पी आसा आनी हेज्या मुखार आमचे गोंयचे कार्निवाल आख्या इंटरनॅशनलाक आनी बरो वयतलो येत्या वर्साक। सो हे भाशेन कार्निवाल जावपाक जाय आनी गोंयचे गव्हर्मेंटाक शाबासकी। तुमच्यांनी ही म्हायती जाय जाल्यार एक डायरेक्टरा विचारपा जाता। आमचो कॉमेडियन सुकूर कुट्टाळेचो, आमचो मिलाग्रीस दे गाणपोगा हे पावटी खेळ इस्कलान दाखयल्या। हे पाटी स्टुडंटांक पासून नावेली पेपेचल सकल कॉन्व्हेंटान इस्कलान कार्निवाल वयला, हेला पार्टी दाखयला, भुरग्यांक मोटिवेट केल्या। सो हे भाशेन केन्ना जायनासलें, फर्स्ट टायम स्कुलांक पासून कार्निवाल केला। फ्लोट परेड जाली थिंगा भुरग्यांची KG1 KG2 एश कोन्न केन्ना जावं ना। कार्निवाल टच करता म्हणून कार्निवाल सामको पावरफूल जालो। आमचे ते सायडी शिकेटी, नावेली, कोलमड्डार व्हडले व्हडले खेळ तियात्र जाले आनी आमी भरपूर ह्या वर्सा एन्जॉय जाले। प्लस तुका ट्युरिस्ट पसून हेतून पार्टिसिपेट जाले, हजारांनी लोक। सामको बरो हे फावटी कार्निवाल जालो तो भरपूर बरो जाला आनी असोच हेजे मुखार बी जावचें आनीक आमकां जायते आमचे ट्युरिस्ट येयले तेय बी पळोवपाक लागले हें कितें काय म्हणून
सो तांकांय बी तें बरे भशेन दिसलें आनी आमी खूब हांव 2-3 कडेन गेलो कार्नवालाक बरो डान्स बिन्स केलो मागे बायल भुरगीं ती ऑलरेडी डान्सरच तेंच्यांनी बी भरपूर एन्जॉय केले पयर आमी शिकेटी गेल्ली शिकेटी बी भरपूर आमी डान्स केलो आनी बरी मजा येयली अंदू कार्नवाल बरो जालो इन फ्युचर पासून अशेंच जावं न्ही अशें हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन पासून सोनसडो प्लांटा वयल्या कोयराची प्रक्रिया करप दर दिसा चालूच आसता सोनसड्या वयल्या कोयराचो आढावो घेवपा खातीर आमी दर 15 दिसांनी गोंय घनकोयर वेवस्थापन महामंडळा वांगडा जोड बसका घेतात पयलींच्या परस आतां सोनसड्याच्या कोयराची स्थिती बरी आसा अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचें म्हणणें आसा पयले आमी 15 दिसांनी एक फावटी रिव्यू मिटींग घेतात सगळे पयर बसून गेल्ले 8 दिसां पयलीं बसून लेविन्सन मार्टीन बीन येवन आमी सगळी मिटींग घेतली कडेन आसा कळ्ळी रेगुलर सगळे मॉनिटर करतात प्लस आमी ते सद्या मातशें कितें तरी गाडी व्हरपा येयल्लें उदक कितें इल्लें व्हांवता ताका लागून पसून रोड करपा पसून आमी नवो एक टेंडर काडिल्ले कडेन आसा सो ह्या भोवता ह्या दिसांक सगळें क्लियर जातलें बेलिंग मशीन पळय एक दोन मुखाल्लें मातशें आतां कितें मशिनरी न्ही ती डेली काम चलता एक दीस तेजी फाटी जाताच मोठ्ठें हें आतां रिपेर करून तीय चलता आनी सद्याक पयलीं परस बरें काम चलता ना ट्रिटमेंट जाता रे तशें तितलें सामकेंच बॅड सिच्युएशन ना कळ्ळें न्ही सो आमचो प्रयत्न आसा आमी डे टू डे मॉनिटर करतात डे टू डे रेगुलर मॉनिटर करतात अशें न्ही की एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आमी ओगीच रावता आनी थंय चलता तशें ना मडगांव वाठारांतल्या रावणफोंड सर्कला कडल्यान अवजड गाड्यांची येवत सुरूच आसता देखून ह्या वाठारांत आतां धोको निर्माण जाला हो सर्कल व्हडलो आशिल्ल्यान गाडयांक वळण घेवपाक कठीण पडटा तशेंच अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा अशें रावणफोंड वाठारांतल्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा आतां तर रस्त्याचेर येरादारीचो ताण वाडत चल्ला देखून व्हड अनर्थ टाळपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत लक्ष घालून हें सर्कल ल्हान करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या रावणफोंडार जंक्शनाचेर आसा आनी मुद्दम मिडिया कितें हाडला की फाटल्या व्हडलो अनर्थ जावचो न्ही ही सायडीक घरां बीन आसा आतां कितें जाता ड्रायव्हर टर्न मारता आनी भायर सरता आनी तेजी फाटली जी बॉडी आनी फाटली व्हील रायट सायडीच्यान ते हे सर्कलाचेर वयर चडटा आनी मोस्टली चडशे रात्री दिसाचे तांकां कळटा आनी तांकां बावड्यान शिकप ना ते अनएज्युकेटेड ते ड्रायवींग म्हणल्यार ते केले आनी गेले हो एक बरो सारको इश्यू हेचो आसा डेंजरस इश्यू फाल्यां जर हांगच्यान जर कंटेनर एक खंब जो पडलो जाल्यार आनी मागीर ट्रॅफीक जाम हें जाम तेजें मागता PWDचे जे ऑथॉरिटी आसात तेंच्यांनी हांगा येवन प्रायोरिटी बेजिसेचेर ते सर्कल मातशें रिड्यूस करचें मागीर हे सायडीन ब्रीज येतलो हे दॅट इज आफ्टरवर्ड्स बट हे प्रेजेंट सिच्युएशन हांगा व्हेरी डेंजर मागीर जातकीर मागीर आनी हांगा बॉम्ब मारपाचें न्ही ड्रायव्हर मेलो क्लिनर मेलो करून आनी रातचें ते मातशें तायटूय बी आसता तांकां बाबा कांयच खबर आसना ड्रायव्हरान ते हांव पयर राती पळयलो सारको वयर चडोन अशें बेड जाल्लो म्हणून हांवें मुद्दम मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जावं गव्हर्मेंटाकय सांगपाक शकता PWD हेजेर मातशें इश्यू सामको हेजेर घेवचो आनी हें काम मातशें करून उडोवचें उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराच्या सहकार्यान केपें मतदारसंघात 5 लाख म्हणून वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प हातान घेतला बुधवारा ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसोवन कामाक सुरवात केल्या तशेंच ह्या प्रकल्पाचो लोकांक फायदोय जातलो आनी हाचे फुडें आनीकूय उदरगतीची कामां जातली अशी माहिती केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिली And it was an initiative of Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar age initiative and हे एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून हातींक येयल्ले आनी आमगे केपेंच्या मतदारसंघात आज हे स्टार्ट कोताय वॉटर हार्वेस्टर विच इज ऑलमोस्ट कॉस्टिंग विदीन 5 lakhs आमगेले DE आहा आमगेले DE आहे आनी म्हाका दिसता हे पायलट प्रोजेक्ट जे मिनिस्टरान घेयला हातींक हे आमगे केपें मतदारसंघाक आमी प्रपोज करतले आनी हेच्या मुखार आनीकूय जातले सो इट इज अ गुड इनिशिएटीव आनी खूब बरें दिसता आज हे ADI आमगेल्या केपें हिंगा आमी सुरवात केल्या सो इट वील बेनिफीट द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज लेटर ऑन अदर प्लेसीस इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी सो अनेक फावटी हांव डिपार्टमेंट ऑफ WRD देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंगे प्रयत्नान तेंगे एक इनिशिएटीव घेवन आज हें काम आमी सुरवात केल्या
बुधवारा भुंयगत लायटीचे केबल घालपाक हाडिल्ली नवी ड्रील मशीन दत्तवाडी म्हापसा हांगा लवणली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण केबल रस्त्याच्या कामाक लागून क्रेन हाडिल्ली, पूण सारकी काळजी घेवंक नाशिल्ल्यान अपघाताची घडणूक घडली। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। ह्या अपघाताक लागून येरादारीची कोयणी मात जाली। गोंयांत हालीं अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा। दर दिसा अपघातांतल्यान लोकांक जीव वगडावचे पडटात। देखूनाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर राज्यभर पुलिसांनी अपघात थळां पळोवपाची मोहीम चालू केल्या। फोंड्या फाटोफाट वास्को पुलिसांनी अपघात आडावपाक कितें करपाक मेळटलें ताची तपासणी केली। कायदो मोडपी 24 जाणांक विविध कलमां खाला 17,500 रुपया तालाव दिलो। सावड्डे मतदारसंघात भौशीक बांदकाम खातें जाता तितली उदरगतीची कामां पुराय करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलां। तशेंच सावड्डेकारांनी भाजप सरकारा वांगडा प्रामाणीक रावचें अशें निलेश काब्राल सावड्डे रस्त्याचें भुमिपूजन करपाक गेल्ल्या वेळार उलयलो। ज्यो गोष्टी आमी हे वाठारांत करपाक जाय फाटी काय आसचे ना, फुडेंच आसतले। आनी एक रस्तो जो दूधसागराक वचपाक पयर म्हाका गणेश बाबान लेटर दिला की तो कांय कारणां लागून कोण तरी एनजीटी गेला आनी तो दूधसागर आमकां ह्या वाठारांत मायनिंग बंद जाल्या कारणान ते वाठारांत आमचे ट्युरिस्ट येता आनी तेंचे खातीर बरो रस्तो जावचो असो आमचें आशिल्लें, पूण थंय फुडें वचना। तेणें डायवर्ट करपाचे भाग घेतला। जेन्ना तो विशय कोर्टांतल्यान सुट्टा तेन्ना तो विशय आमी फुडें घेवया। पूण तेजे खातीर गणेश बाबान सांगलां की हे करपाक जाय ते करपाक जाय, तेय आमी चालीक लायतले। आनी ज्यो वाठारांत हे गोश्टी आसा हांव इतलेंच मागता, गणेश बाबान सांगलां की मनशाचे फाटीं रावनासतना सरकारा फाटल्यान तुमी सगळे रावचे। सरकार तुमचो म्हणल्यार कितें, आमी सगळे तुमचे भाशेनूच। तुम्ही आज मान सन्मान दिला, आज आमदार केला, कोणाक सरपंच केला, कोणाक पंच केला, कोणाक झडपी केला, हे लोकांनी केल्ले आसा। आनी तेजे खातीर आमी हे काम करपाक फुडें व्हरपाचे विशय आमी घेतल्या। तर तुमचो सपोर्ट नासतना आमी घेवंक शकना। तेन्ना परतून एकदा इतलें आश्वासन दिता की गणेश बाबाचे हे जे वाठारांची कामां जी अर्दकुटी आसा हो जी न्यू घेवपाची आसा ती आतांच आमकां सगळी सांगची। फुडले 4 वर्सां आमचे कडेन उरल्या सरकाराची आनी सगळे मिनिस्टर आसले ह्या मतदारसंघाचे कशे आसा तेंचो आशिर्वाद आसा। आनी पर्टिक्युलरली निलेश बाब कितें शेजारचो मिनिस्टर ह्या मतदारसंघात सद्याच्या सुरवातीक जेन्ना पळय तो मायनिंग इंजिनियर हे सगळे मायनर बिजनेस सगळे स्वताक काम केल्लो मिनिस्टर, ताका सगळी डिफिकल्टी खबर आसा। त्या खातीर आमकां मोठे अडचणीचे कांय ना। हांव तुमकां अवेलेबल आसा। केन्ना केन्ना खूब जाणां दिसता की आमचे आमदार बेजार आसतलो आनी काम करता आसतना ते बेजार जावपाचो प्रश्न ना। ते करता आसतना तुमचे कर्तव्य आसपाक जाय आनी मागीर तुमचे कडेन विनंती आसा तुमी सरकारा कडेन प्रामाणीक रावा। तो गणेश गांवकार जावं तो शिरीश म्हणून सरकारा कडेन प्रामाणीक रावा, सरकारा फाटल्यान रावा, सरकाराक तेंको दिया, तेन्ना तुमकां खंयच अडचण जावची ना। गिरी वाठारांतल्या ग्रीन पार्का फाटल्यान आशिल्ल्या तणाक दनपरां अचकीत उजो लागलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो। तणाक उजो लागिल्ल्यान कसलेच प्रकाराचें लुकसाण जावंक ना, मात उज्याक लागून त्या वाठारांत धुंवर जालो आनी ताका लागून म्हापशेच्यान पणजे वचपी आनी पणजेच्यान म्हापशा येवपी लोकांक धुंवराचो त्रास जालो। तशेंच येरादारी लेगीत आडकून पडली। म्हापसा कंट्रोल रुमाक 2 कॉल आयले की फायर कॉल जाले म्हणून उजो पेट्टा ग्रास फायर म्हणून ग्रीन पार्काच्या हॉटेलाच्या फाटल्यान। आमी हांगा येयले तेन्ना पयलेलो आख्खो धुंवर जाल्लो आनी गाडये ब्लॉक जाताले आनी आमी अर्दो आतां पालयल्लो आसा आनी अर्दो पालोवपाची ट्राय करता आनी तो एस्टिंग्विश करतले आमी। लॉस बीन अशें कोणाक जावं ना, फक्त डिस्टर्ब जाला फक्त गाडयेक धुंवराचो आनी कितें। तो आतां मातसो आमी क्लियर केल्लो आहा आनी 10 मिनटां आमी फूल क्लियर करता। ते एक्झॅक्ट सर खबर ना कित्याक उजो कसो लागलो तो।
देवाविशीं उलोवपाचें सोडून पाद्री राजकारणाचेर उलोवन लोकांची दिशाभूल करपाक लागल्यात. तांकां बरी उदरगत जाल्ली नाका. आमी केल्ली बरी कामां पळोवन तांकां घुंवळ येता अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा. ज्येश्ठ नागरिकांक खातीर केल्ल्या कामाक लागून तांकां हरकत घेवपाची आशिल्ली जाल्यार तांणी पयलींच घेवपाक जाय आशिल्ली. हांवें बरीच विकास कामां हातांत घेतल्यात. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर ती पुराय करतलो अशेंय माविनाचें म्हणणें आसा. काम करता थोड्यां कडेन पळोवपा जायना. तेणी केन्ना चिंतूना की इतलें काम जातलें आनी इतलें बरे प्रमाणान काम जातलें. आमी जशें म्हणटा कितें थोड्यांचे दोळ्यांनी पळोवपा न्हिजो आनी कांय उतरां उलोवपाक सोदना, पूण तेंचे कडेन पळोवपा जायना. तांकां गुवण येता दिसता म्हाका ते पयले म्हणटच. गुवणीचेर मागीर लोकांक मिसगायड करप. एक थोडेशे लोकां इल्लेशे सिनियर सिटीजन म्हूण मुखार काडले आनी आमी कॉन्क्रिटायज केले. आनी तेंचे खातीर सिनियर सिटीजना खातीर एक स्पेशल थिंगा व्यवस्था केल्ली आसा. लायब्ररी, रेग्युलर लायब्ररी, बरे बसून तांकां रेस्ट घेवपा खातीर ती फॅसिलिटी केल्ली आसा. जातकच ते वाव वाव म्हणटले. पूण आतां 3 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट जाता. तांकां तरी ऑब्जेक्शन आशिल्लें. गेले 1-1.5 वर्स काम चालू आहा. 90% काम जाल्लें आसा, 10% उरलेलें आसा. आतां म्हणटा कॉन्क्रिटायज केला म्हणजे पॉलिटिकल म्हणून दाखयता. आनी थोडे आमचे जे आसा ते देवाचे खबरो सांगपा सुवातेर जशें आमी प्रिचींग म्हणटा ते सगळे पॉलिटिकल प्रिचींग करता. सगळ्यांक खबर आहा नांव काडपाक गरज ना. आनी ते हे मनशां बडकयन ते सिनियर सिटीजन मुखार काडला. पूण हांव हे सिनियर सिटीजनाक स्पश्टीकरण दिवपाक सोदता. बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी तेंचेच खातीर हांवें केल्ली आसा. दुसरी तांकां फॅसिलिटी केल्ली आसा ओपन जिम आनी क्लोज जिम. ओपन एअर जिम जे आसा थोडे आयटम जाणटेल्यांक सुद्दां करपा जाता. म्हणजे मसाला मातशें टेन्शन आसपा जाय. बोलाकी बरी उरतली जाल्यार व्यायाम करता तेन्ना अशें एक पॅडलिंग करपा मेळटलें. मॉडर्न इक्विपमेंट सगळे आमी हाडलेले आसा. 3 मातशे पासेस काडा. मेचे आदीं हेजें उद्घाटन जातलें थिंगा. जपानी पर्यटकाक लुटपाच्या प्रकरणाचो तपास करपी पुलिसांच्या पंगडाक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि 50,000चे इनाम जाहीर केला. जपानी पर्यटकांचे 9.5 लाख रुपया लुटिल्ल्यान 3 दुबावितांक पर्वरी पुलिसांनी अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे प्रकरण 28 डिसेंबराक सकाळच्या 9 ते 12 वरांचेर शिवोले वाठारांत घडिल्लें. ताहीर हुसेन हाका कोची वाठारांतल्या पुलीस निरीक्षक लक्षी आमोणकार हांणी अटक केली. जाल्यार रॉय आनी राजू हांकां जयपुरांतल्या पुलीस निरीक्षक दिनेश गाडेकार हांणी अटक केल्या अशें पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांणी सांगलें. उपरांत ह्या प्रकरणांत आनीकूय दुबावितांचो आस्पाव आसा. तशेंच बेगोबेग मास्टर मायंड आमच्या ताब्यांत आसतलो असो विश्वास ताणें ह्या वेळार उक्तायलो. National being cheated and robbed of money. So we initially conducted an inquiry, and in the Twitter handle of SP North, the person himself, the complainant Tatsuki Teramoto, he raised this issue saying that he was robbed by some people after befriending him. 18th February ko we registered a case in Anjuna police station because the allegations raised were in the area of Anjuna police station. He came to Goa. Goa mein he became friends with 2 people named as Raju and Romi. Raju and Romi ने इनको एक सिल्वरवुड अपार्टमेंट्स में लेके गया. They became very close friends in a very short span of time. In fact, in the complaint, it is mentioned that they smoked marijuana. And on December 28, of the 3rd or 4th day when they met, suddenly they created a false drama in which police people have come there to arrest them. And threatened the complainant that police will arrest unless and otherwise we pay the money. In fact, the accused people also were participating in the drama which was scripted by them itself. Some people came to the scene acting as police officers in civil and started threatening them. और ये कंप्लेनेंट के जो क्रेडिट कार्ड्स और कैश इन्होंने निकाल दी.
मोपा विमानतळाचेर जो नाच चालू आसा तो कार्निवालाचोच नाच काय कितें असो प्रश्न सर्वसामान्य लोकांक पडला. दुसरे वटेन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार म्हणटा ह्या संदर्भात म्हाका कांयच खबर ना. पणजी, म्हापसा, मडगांव, पर्वरी ह्या शारां वांगडा आतां मोपा लेगीत कार्निवाल पळोवपाक मेळटलो काय असो प्रश्न उपरासला. मोपा एअरपोर्टार खंय तरी कार्निवल सुरू जाल्या खंय आनी कितें तरी चल्ल्या खंय ते. सर तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन आसा कितें काय? ना अजून म्हाका काय इन्फॉर्मेशन ना हेच्या बद्दल. हांव पयलीं जाणून घेता कितें जाला तें पळयता आहा वा ना तें मागीर तुमकां सांगता. कार्निवलाचे व्हिडिओ सगळे सध्या व्हायरल जाता सर. व्हायरल जाला कार्निवल सुरू आसा ना संदर्भात. ओके. टॅक्सी व्यवसायात माफियागिरी खपोवन घेवचो ना अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन टॅक्सीकारांक दिल्या. कांय टॅक्सीकारांक टॅक्सी बेस्ड ॲप नाका, तांकां माफिया जाय. पूण टॅक्सी बेस्ड ॲप आसल्यार रिकॉर्ड उरता, तशेंच सरकाराक महसूलूय मेळटा. जो मेरेन टॅक्सीकारांचें एकमत जावचें ना तो मेरेन हो प्रश्न सुटावत जावचो ना अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोचें म्हणणें आसा. Certain people, they operate literally like if I use the word, they don't like it. Means what should I use? Like mafia only they operate. Unfortunately I have to use that term. They don't want app taxi to survive or app taxi to fly there. We are being very strict. We have taken action म्हणून ते आता कमी झालं, पण तरी असं करतच ते. आफ्टर सम टाइम इट विल डाय डाऊन. मला एक सांगा, नाव विथ मोपा बिकमिंग अ रियलिटी, डबोलीम एक टायमा म्हणटाले बंद जातले, वयल्यान फ्लायट्स इन्क्रीज जाला. दोन्ही कडेन सारखे जास्त लोक येवपाक लागिल्ले आसा, चड ट्युरिस्ट येवपाक लागिल्ले आसा. सो देर इज बिजनस फॉर एवरीबडी, ऑल द टॅक्सी ऑपरेटर्स. सो अननेसेसरी वाय द फायट. थोड्यान ते मोनोपॉली केल्ले जाय म्हणून ती झगडी जाता. अशें जावपाक जायना. आमी ॲप बेस्ड कित्याक करता, रिकॉर्डूय उरता, गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू येता आनी एक डेटा आमकां मेळटा. बाबा टू डू द फ्युचर प्लॅनिंग. दे डोंट वॉन्ट एनीथींग ऑफ दीस. आदले आपले घेवन बसपाक सोदता. People are supporting us fully in this what app based taxi आम्ही हाडटा म्हणून. तरी आसतना तांकां तेजी काळजी ना. Should ask them how long they will continue agitating unnecessarily. It is in the advanced stage, the counter दिवपाचे ब्लू कॅबाचे. It is in the advanced stage. They also know it very well. सुटके झुजाऱ्यांचे स्मारक म्हणून विकसीत केल्ल्या आग्वाद किल्ल्या वयले 12 निमाणे सुटके झुजाऱ्यांच्या घरांतल्या लोकांनी केल्ल्या टिके उपरांत सरकारान हाची दखल घेवन बंद केले. आग्वादार सुटके झुजाऱ्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्या. हें एक पवित्र थळ आसा आनी तें पवित्रच उरपाक जाय अशें मत सुटके झुजाऱ्यांच्या घरच्यांनी उक्तायलां. मात गोंयांक पोर्तुगेजां कडल्यान मुक्त करपाक बलिदान दिल्ल्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांक राज्य सरकार फावो तो मान सदांच दियत आयला. देखून आग्वाद किल्ल्याचेर घाल्ल्या बार आनी रेस्टॉरंट हो जागो फूड कोर्टा खातीर वेचून काडला अशें स्पश्टीकरण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्लें. प्रमोद सावंता बरोबर जो आसा आता he is responsible enough to respect the sentiments of every freedom fighter and the sacrifices they have done. We will not go wrong anywhere. But if somebody is not understood it, we would like to showcase what the whole interest is. When you want to showcase it as an iconic where our sacrifices were held, आमचे ज्या लोकांनी sacrifices केल्या ते जगाक समज पळोवपाक जाय that their destination as आमी जे केला through central funds, we need to ensure that operation and maintenance also is there. दिस ऑपरेशन एंड मेंटेनन्साक जो खर्च आसा त्या मनशाक आमी आज व्हडलो सरकार पयशे घालचो ना. पयल्यान तो आमकां पयशे दितलो. ताच्या खातीर जे पयशे येतले मेंटेनन्साक प्लस इफ वी प्ले द गव्हर्मेंट, it is very important that we ensure that we have right type of people coming there. So to facilitate, if anything is done, we have to be clear that museum area and the jail area, where we respect the sentiments of freedom fighters, are not nothing is done. Food court area जी demarcate केली, activities जे कोणी आले फाल्यां G20 आसतले, you will cater them for G20 to showcase our sacrifices of freedom fighters. तांकां फाल्यां थंय समज खंय हे करपाक जाय, रिफ्रेशमेंट्स आनी बाकीचे दिवपाक जाय. फूड कोर्ट area is demarcated. It is a food court area and the reception area which has been there to host people who are coming from various parts of the country and internationally to see what our Agwad photo things of like this are there. आग्वादाच्या जेल म्युझियमान सरकारान सोरो विकपाचें थारायलां हें आयकलें आनी हें आयकून म्हज्या मनाक भिरभिरी मारली. आग्वादाचें जेल हें एक पवित्र स्थळ. हांगा खुबश्या स्वातंत्र्य सैनिकांक भितर उडयल्ले
तांकां मारिल्लेय बी आनी थोड्या जाणांनी हांगा प्राणूय दिला. म्हजो बापूय बी हांगा आशिल्लो एका वर्सा खातीर आनी तांकांय खूब मारिल्ले. ह्या पवित्र स्थळाचेर तांची याद करपाचो जागो हो, तांचे सॅक्रिफायसीस याद करपाचो जागो हो मजा मारपाचो जागो न्ही, हांगा सोरो विकपाचो जागो न्ही. हांव ह्या सरकाराच्या डिसिजनाचो धिक्कार करता आनी तांकां ताबडतोब मागता की हें डिसिजन फाटीं घेवचें. बाब रोहन खंवटो टुरिजम मिनिस्टरान हें डिसिजन डिफेंड केलां, ताका हांव सहमत ना. हाका जर तुमकां रेवेन्यू जाय जाल्यार हांव 1000 दुसऱ्यो गोश्टी तुमकां दाखोवन दितलो, जातून तुमकां रेवेन्यू मेळचो. आमचे कवी मनोहर सरदेसायान एक कविता बरयल्ली. ते म्हणटा, आग्वादाच्या शिवा तुवें आमकां हाडली जाग. हें आग्वाद पवित्र स्थळ पवित्रूच उरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. सांगेच्या मोडेलो वाठारांतल्या साळावली धरणाच्या कालव्यान बुधवारा सांजे न्हावपाक गेल्ल्या 9वेच्या वर्गांतलो विद्यार्थी बुडलो. पूण ही घडणूक सांगे वाठारांत पडटा काय केप्यांत ह्या वादांत पुलिशेन 3 वरां घालयल्ल्या कारणान सांजे उसरा मेरेन भुरग्याची कूड मेळूंक ना. हाका लागून थळावे लोक तिडकल्ले. उजो पालोवपी दळ त्या जाग्यार पावले उपरांत लेगीत त्या भुरग्याची कूड काडपाक कसलीच हालचाल जावंक नाशिल्ली. देखून थळावो तरणाटो फ्रांसीस बरेटोन ह्या भुरग्याची कूड कालव्यांतल्यान भायर काडली. साळावली धरणाचो हो कालवो धोकादायक आसा आनी हे सुवातेर संरक्षणात्मक वण्टी ना अशें तिडकल्ले थळाव्यांनी सांगलें. सांग्या बुडोवन तो सकयल पावलो, सकयल चिमेर पावला, कळ्ळो का? तेच्यान भायर पावना. कितल्या 12 सुमार खबर. आतां पुलिसान बी कांयच हेल्प केला? पुलिसान कांयच हेल्प केला. पुलीस म्हणटा हेजे तेजे दुखलेता केपें फोन करता न्हू ते. आमी आयकोपाक काय आमी पळोवपाक. फायर ब्रिगेड कोणी हाडले काय म्हणल्यार ते सांगना. कोणी आपयले काय म्हणल्यार तेय सांगना. फायर ब्रिगेड येवन कितें करूं? बिल करपाक. म्हाजें नांव विठ्ठल गांवकार, ह्या वाड्याक पंच मेंबर. म्हाका अदेळ फोन येयलो की 4 सुमार एक भुरगो कॅनला पडून बिडून गेलो म्हणून. तो घरा कडेन आसलो, तो डायरेक्ट हांव येयलो. हांगा पळयल्यार मागीर ताका कोण काडपाक कोण ना जालें. मागीर पुलिशे फोन केले, पुलीस येयले. पुलिशे सांगलें बस काडूय म्हण ताका. मागीर ते पयलें केप्यां पडटा सांग्यार पडटा तें म्हाका खबर ना म्हण सांगता ताका. खंय पडटा तें खबर ना न्हू गॅरंटी सारकी. तो पडल्या वयर मागीर आयल्यान सकयल व्हांवून तो उरलो. मागीर ते कॅब सांग्यार पुलीस 1-2 वरां सुमार मागीर कॅब पुलिसाक फोन करून मागीर कॅब पुलीस लेट पावून ताका आतां काडला. 2-3 वरां उदकां उरलो. काडलो कोणी आतां सध्या? काडला आतां हेणी काडला ट्राफीक धाड्या वयलो. कितें सांगपाक सोदता तूं? ह्या हितूंतल्यान कितें सांगो मॅसेज कितें दिवपाक पळयता तूं? हांगा हें सांगता हांव आमचे आमदाराकूय मातशें सांगता हें मातशें हांगा मातशें ब्रेक घालून मातशें भुरग्यांक पडपाक जायना अशें म्हणून हें घालपाचें. ते घालून चायन तरी कितें मारूं जाय ताका. चायन मारपाक आनी इस्कोला भुरगीं भरपूर येता उदक दोनी हेजे पयलीं 5-6 जाण अशें करून मेल्या. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.